काणकोणा माशा वाठारांत रानां अधिकाऱ्यांनी लायिल्ल्या सांपळ्यांत मंगळारा सकाळीं काळो बिबटो अडकलो. फाटलो म्हयनोभर जालो रानां खात्यान हो सांपळो लायिल्लो. ह्या वाठारांत काळे बिबटे भोंवतात म्हणपाची कागाळ लोक फाटले कांय दीस जाले करताले. धरला तो काळो बिबटो 2.5 वर्सांचो. सध्या ताका खोतीगांव अभयारण्यांत दवरला. फाटले म्हयने 1.5 म्हयन्यासावन काणकोणा माश्यांतल्या दापट वाठारांत काळे बिबटे चडच दिसपाक लागल्यात. थंयचे बिबटे बोकडां आनी सुण्यांक मारतात. हाका लागून थळाव्यांच्यो कागाळी वाडिल्ल्यो. रानां खात्यान ह्या वाठारांत सांपळो लायिल्लो. मंगळारा सकाळीं जाळ्यान काळो बिबटो पडलो. कांय लोक ताका ब्लॅक पॅन्थर म्हणटात, पूण तो पॅन्थर न्ही. ही बिबट्याचीच जात. फक्त आंगाचो कोर काळो आसता, इतलेंच. दापटांत थंय आमकां एक कॉल आयिल्लो अबावट म्हयन्या पयलीं, आनी थंय आमी ट्रॅप फिक्स केलो. ज्या जाग्यार पयलो आमी एक लेपर्ड ट्रॅप केल्लो, सेम प्लेस, सेम मनशान आमकां कंप्लेंट दिली. ताच्या उपरांत कालो आयज सकाळीं ट्रॅप करून आमी हाडलो. आतां केन्ना म्हळ्यार हांगा दवरतले? आयज दवरतले, मे बी नायट टायम डिसिजन जातलें, आयदर नॅचरल फॉरेस्ट ऑर बोंडला. एज पर द रेकॉर्ड एक 8-7-8 वर्सां पयलीं त्याच एरियेन ट्रॅप केल्लो. ताच्या उपरांत सायट जाता अशें लोक सांगताले, पण ट्रॅप जावंक नासलो. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. गोमंतक भंडारी समाजान आपल्या क्षतिपुर्ती निमतान 19 जानेवारीक खासा कार्यावळ दवरल्या. फोंडेच्या खेळा संकुलांत सुवाळो जातलो. कार्यावळी सकाळसान सुरू जातल्यो. रोमटा मेळ, भोवमान आनी संस्कृतीक कार्यावळी असो दिसभराचो सुवाळो थारला. इतले मजगतीं सुत्रां कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण कायदो खात्यान ओबीसीक 27% आरक्षणाचो प्रस्ताव क्लियर केला. बुधवारा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बसकेंत येतलो. आमकां जवळ जवळ 1913 आमचो हो समाज आसा पळय त्या जाणटेल्यांनी आमच्या रजिस्टर केल्लो, आनी आयज 2013 सप्टेंबरान आमकां 100 वर्सां पूर्ण जाल्या. जानेवारीच्या 19 तारखेर आयतारा दिसा सकाळच्या 10 वरां पासून हो आमी महोत्सव सुरू करतले. आमकां ह्या प्रोग्राम आमी करपाक आमचो गव्हर्नर जो आसा ताका आमी निमंत्रीत केल्लो आसा. तसोच आमचो CM येतलो, डेप्युटी CM आसतलो, रामकृष्ण ढवळीकार जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो येतलो. सगळे आमच्या बाराय तालुक्याच्या लोकांक आमी निमंत्रीत केल्लो आसा. आमी जेन्ना इनॉग्रेशन करतले तेन्ना 4 वरांनी 4 आमचे रोमटामेळ आसताले. सदांच आमचो समाज आसा तो दुसऱ्याक लागून नासतालो, शेणम्यांक म्हणून नासतालो, आनी कित्याक म्हणून नासतालो. हे फावटी फक्त समाजाच्या खातीर नासतलो, समाजाचो आनंद उत्सव साजरो करपाक लागून नासतलो. प्रोग्राम 2 तरेचो आसतलो. एक इनॉग्रल प्रोग्राम आनी एक प्रकट प्रोग्राम, अशे 2 तरेचे प्रोग्राम आसतले. परिवर्तन परिवारान बेळगांवां आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव दवरला. 18 जानेराक सुरू जावपा आशिल्लो महोत्सव 4 दीस चलतलो. ह्या पतंग महोत्सवाक जोडूनच युवा महोत्सव जातलो. युवा महोत्सवांत कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंयचे विद्यार्थी वांटो घेतले. परिवर्तन परिवारान बेळगांवां आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजीत केला. 4 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण 18 जानेराक जातलें. या महिन्याचा 18 ते 21 पर्यंत कार्यक्रम आहे. तर त्यात 18 आणि 19 आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, 20 आणि 21 उमंग यूथ फेस्टिवल म्हणून नवीन एक आम्ही कार्यक्रम जोडलेला आहे. या उमंग यूथ फेस्टिवलमध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जे कॉलेजेस आहेत त्या स्टुडंटना आम्ही इन्व्हाइट केलेलं आहे. आणि 18 आणि 19 मध्ये जो आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव आहे त्याच्यामध्ये 5 इंटरनॅशनल टीम आणि 21 नॅशनल टीम, जवळजवळ 90 प्लेयर्स भाग घेत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.